वालंकांनी सायबिणी तुगे आमची राणी आयकोन तुगे गे माये तुझ्याच भुरग्याची मागणी आयकोन तुगे गे माये तुझ्याच भुरग्याची मागणी आमी मागता ओ माये आमचे हात जोडून बेसांव आमचेर घाल तुझे हात उगडून आमी मागता ओ माये आमचे हात जोडून बेसांव आमचेर घाल तुझे हात उगडून। मातेवाचे शुभ वर्तमान। जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी। ताची आवय मारियेक आनी जुजेक लग्नाचे उतर जाल्ले, पूण ती एकठांय जेवच्या आदींच ती पवित्र आत्मे उदेशीक गोरबेस जालोली मेल्ली। तिच्या पती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचे केले, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली। ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो। देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता, मारियेक तुजी पतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भियेनाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गोरबासा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला। ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो। सर्वेस्परान बागणारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली। हें उतर पालोवन येवचे खातीर हें सगळें घडलें। देवाचें उतर हें।